फाटल्या दिसांनी जो जुवारी ब्रिजा वयल्यान सुसायडीची केस येयल्ली तेन्ना जी बॉडी सापडली तेन्ना कळोन येयलें की तो प्रथमेश गावडे हो रेल्वे पुलिसान खंय तरी आपले नोकरी करतालो। तेणे सुसायड करच्या पयलीं एक व्हिडिओ जेन्ना तो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो तेणे त्या सुसायडान तेणे सरळ 2 जाणांची जी नांवां घेतलेली ती तनिष्का चव्हाण आनी प्रीती चव्हाण ही जी स्वता त्या व्हिडिओन तेणे नांवां घेतली तेंच्यांनी हॅरेसमेंट करताली म्हणून अशें तेंच्यांनी जी तेणे व्हिडिओन सांगलेलें। तेच्या मागीर खंय तरी क्रायम ब्रांचीन ही केस इन्व्हेस्टिगेशनाक घेतली। तेतून 2 जाण तेन्ना ते तनिष्का आनी प्रीती चव्हाणाक हेका अरेस्ट केल्लो इन्व्हेस्टिगेशन करून आनी तेंकां जेसी जे ज्युडिशियल कस्टडी आहा ती तेंकां कोलवाळे जेलीन धाडलेली। पण आज सकाळी जे इन्व्हेस्टिगेशन सगळें जावन त्या दोगांयकूय आज सकाळी जेन्ना सस्पेंड केले ह्या केसीक लागून तेच्या मागीर ही न्यूज कळटात जेन्ना ती कोलवाळे जेलीन ती आसली हितून तेन्ना तेंच्यांनी स्वता तेणे एका फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान उडकी मारली, स्वता आपल्याक सुसायड करपाक ट्राय केलो तेंच्यांनी, मात तेतून तेंकां कोणाक दोगांयकूय कांय जाल्लें ना आनी तेंकां आतां शिफ्ट केल्या आयजुलोन आमकां न्यूज कळटा ती अशी की तेंकां मायनर इंजरी जाल्या आनी ती सध्या तेजी कंडिशन तेजी बरी आहा। कितें जाल्लें ना त्याने आता तो व्हिडिओ व्हायरल करून सांगा पळय तुमी तेंकां हॅरेसमेंट केल्ले अशें कांयच जावंक ना ओके जशें तुमचेर घातला तेंच्यांनी त्याने आतमध्ये टॉर्चर होत होता म्हणून त्यांनी उडी मारली म्हणून त्यांनी आपल्याला न्याय भेटायला कसा भेटणार असं अधिकारी आपल्यासंग वागायला लागलं तर आपल्याला काहीतरी पर्याय निवडायलाच पाहिजे यासाठी त्यांनी साहिल मांद्रेकर वांगडा हा ओमकार फारी प्रुडंट मिडिया खातीर।